गोंय राज्याच्या विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 28 तारखेक सुरवात जाता. 28, 29 आणि 30 असे 3 दीस हे सेशन चलतलें. हे फक्त 3 दिसांचें आसतलें. तिसरो दीस प्रायव्हेट मेंबर्स डे आसा आणि त्या दिसा मेंबर्सांक अधिकार आसता रेझोल्युशन्स बिल्स घालपाचे. हांवें त्या दिसा एक रेझोल्युशन दिल्लें जे एंटी डिफेक्शन लॉचे संबंधी आशिल्लें आनी तातूंत आमी रिकमेंड केल्लें की केंद्र सरकारान हो लॉ परत एकदां फेरविचार करून बदलचो अशें तें म्हजें रेझोल्युशन आशिल्लें. पूण हें रेझोल्युशन सभापतीन दखल करूनच घेतलें ना. रेझोल्युशन म्हणजे रिजेक्ट केलें. हांव नको ताचे फाटल्यान कितें हेतू आशिल्लो. म्हजो हेतू क्लियर आशिल्लो की आज जें कितें चलता तें बंद जावपाक जाय. आज जो कायदो आसा तो कायदो सारको ना. तेन्ना आमी एक केंद्र सरकाराक एक रिकमेंड करया की बाबा केंद्र सरकारान हाजेर फेरविचार करून परत एकदां बरो कायदो करचो अशें त्या रेझोल्युशनाचो हेतू आशिल्लो. ताचे बरोबर हांवें एक प्रायव्हेट मेंबर्स बील दिल्लें जे लोक आयुक्ता जो आमचो कायदो आसा एक तो चेंज करपा खातीर. एक बरें बिल जें लॉ कमिशनान पयलीं केल्लें आशिल्लें आनी बरें तांणी रिकमेंड केल्लें आशिल्लें. तेंय बिल हांवें जें आज पर्यंत गेल्ले विधानसभेचे पयलीं आमी तें दिल्लें तेंय वचून सरकारान सभापतीन आमच्या विचारांत वचून घेवं ना. आनी आयच्या विधानसभेंत आमी बिझनेस एडवायझरी मिटींग जाल्ली. त्या मिटींगेक हांवें परत नजरेक हाडून दिलां की हें बिल परत एकदां विधानसभेत विचारांत घेवचें.